सरपंच आयज ग्रामसभा आशिल्ली, कशी कितें जाली ग्रामसभा? नमस्कार, हांव हर्षा हेमंत गावडे, वेलिंगुर्यो कुंकोळचे सरपंच. आयज आमची 2024ची पयलीच जानेवारीची ग्रामसभा आशिल्ली. आमचे खुबशे ग्रामस्थ आमचे पंचायती वाठाराचे आमचे भाव भयणी हांगा जमलेल्यो आनी ही ग्रामसभा ही आमची बरे तरेन जाली. आमची हो जायांचो इशू हे ग्रामसभेत चड गाजलो म्हणल्यार असो की तेंच्यो जायो आमची पारंपारीक जायो आसा ह्यो आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी त्यो जायो टिकोवन उरच्यो ह्यो आमच्या पंचायत वाठारांत सरपंच ह्या नात्यान म्हाकाय त्यो टिकोवन उरलेल्यो जाय. पूण अशे कोण लोक जर उजो घालता, मुद्दाम जावन कितें करता, नाशाडी करता जाल्यार तेजेर रिएक्शन जावूंक जाय आनी ती योग्य तरेन आमी ती घेतली. सो आनीक एक ठराव लोकांनी डिमांड केलो की EVM मशीन स्क्रॅप करचे म्हणून. EVM मशीन आमी पंचायती कडेन आसता, हें सेंट्रलाचे गव्हर्मेंटाचें आसता. आमचे वयर गव्हर्मेंटा वयर पंचायत आसना. ताका लागून जो कितें आमकां गव्हर्मेंट हें दिता, कायद्यान कितें बसता तें सांगता तेंच आमी करूं शकता. सो जायांचो आतां फुलकारांचो बुधवार बिस्तार म्हणल्यार तुमी म्हणल्यार इश्यू सॉल्व करतली म्हणून. सो त्या प्रमाणे सॉल्व करतली म्हणल्यार जी कितें कंप्लेन आसा कोणाची दिल्ली आसा ती आमी पोलिशेन ती दितली आनी तेजे कायदेशीर कितें एक्शन घेवपा आसा ती घे म्हणटली आनी तेचो आमच्या ग्रामस्थांचो इशू मातसो सुटोव्याक लागचो, इतलेंच आमचें आशिल्लें. मॅडम, त्या ग्रामस्थांनी आरोप केला की तुमकां PWD कडल्यान म्हणजे लेटर येयल्लें की ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन जें आसा तें कितें उबारलां तें डिमोलिश करा म्हणून. सो अजून मेरेन तें कित्याक जालें? अजून बरें म्हणल्यार कितें सांगतो आसा तो आमचो ग्रामस्थूच आसा. आमचे जे हायवेन जे सायडीन जे बिजनेस करता ते समजे आमच्या गांवच्या वाठारांतलेच आसा, ग्रामस्थ आसा. पूण एकट्याचेर अन्याय, एकट्याचेर तांकां हें दिवं तें म्हाका तरी बरें दिसना सरपंच येता ताका लागून आतां जेन्ना हायवे काम चालू आसतलें न्ही ताका लागून ती हायवेची प्रॉपर्टी न्ही ती, ताका लागून हायवेचूच घेता जाल्यार आमी ती रावल्ली पळोवपाक लागून. पूण आतां हे ग्रामस्थाची कंप्लेन आयली परत केल्ली आसा ती चड हाती भायर वयता जाल्यार ते आमकां हें घेवचेंच पडटलें. थँक्यू. आयज ग्रामसभा आसली आनी म्हाका दिसता चड करून तुमी जायकारांनी प्रश्न मांडलो सरपंचाक. कितें इश्यू आहा तुमचो? म्हाजें नांव प्रताप नायक. आमी फुलकार समाजाचो हांव एक कार्यकर्तो आनी मेंबर आनी अध्यक्ष ते सोडून दी. पूण कितें जालां पयर परत 25 तारखे पयलीं आमी लेटर पोस्टान दिलें मळ्यांक उजो लागला म्हणून. पूण आनी तेणें ऑपोजीट पार्टीनूय लेटर दिलें आनी तेजें लेटर थंयच दवरलां आनी आमकां एरेस्ट करपाक सोदता. ही कालची गजाल. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां इतलो तेंप जालो जाय म्हळ्यार रिपीट उजो जायत लागत आसा आनी आमी पळय नांव एकलें मेन्शन केलें पूण तेंचेर कांय एक्शन घेयना. आनी आमचे सगळे आमचे फुलकार समाज हे सगळ्यांचे आमचे पोट. सकाळच्या 5 आमचें काम चालू आसा, 5 ते 6, 7, 8, 9 रातची जाय तर आमचें विकपाचें पर्यंत काम चालू आसता जायचें. इतले त्रास करून वयले अशें झाडांची नाशाडी कोण आमकां कोणाची एकल्याची हेल्प ना अजून पर्यंत. नाही पण कोण करता? भाटकार करता काय कोण करता? भाटकार करता कोण करता अजून तो कांय कळना. पण सध्या आतां त्या जाय तुमी हें करताले पळय थंय सध्या कसली कामान चालू आहा म्हणटा ब्रिक्स करपाचें आनी ते इल्लीगल काम आसा तो दत्ता म्हणटा तेणी थंय वयर हायवे तेणी हें घातलें ब्लॉक्सिंग करता. सिमेंटाचें उदक सगळें व्हांवन वयता जायामुळे आनी तितून उज्यान मरता आनी त्या सिमेंटाच्या उदकांनी झाडां मरता आनी आमची झाडांनी वचून ते सकाळचे संडासांतल्यान आमी घोवांतल्या घाणींतल्यान वयचें पडटा. सो आयज ग्रामसभा आसली न्ही. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी पोलीस स्टेशनानूय एप्लिकेशन दिलें, पंचायतीकूय एप्लिकेशन, पूण अजून कोणाचो आधार ना आमकां. ते इन्स्पेक्टर येवन गेले, इन्स्पेक्शन करून गेले म्हणटा पूण तेंचे इलिगल कन्स्ट्रक्शन अशें आसा आनी ते उदक व्हांव आसा आनी सगळें तांकां हायजिनीक कांय ना. संडास सगळें आमच्या जाया मळ्यांनी करता आनी मोदी टायम करता तेन्ना उजो घालता. सो आतां आयज पंचायतीन तुमकां कितें एश्युरन्स दिल्लें आसा? पंचायतीन सांगलां ह्या विकान कितें ती कारवाई करता. आमी सांगलां तुमी आमकां सपोर्ट करा, आमी कारवाई करता, मागीर कायदो हातान घेतलो म्हणपा नाका म्हणून. सो केन्ना पर्यंत? बुधवार बिस्तार अशें म्हणल्यार सरपंच बुधवार बिस्तार करता म्हणलें हेंच्यांनी. पळय आतां कितें करता काय. सो पंचायतीन समज जर आपलें उतर आयकलें ना जाल्यार तुमचो फुडें स्टेप कितें आसतलो? आमी परत पंचायतीन बसतले. कितें केलें ताका मागीर आमी कारणीभूत ना.
त्यांना आम्ही already mention केलं आज आज तेच सांगलें आमी तुमच्याकडे जायना आमकां सांगा आमी समर्थ आसा म्हणलें पूण आमकां तुमी सपोर्ट फाल्यां कायदो आमी आमच्या सगळ्यांनी कायदो हातान घेतलो म्हणून पयरूच कशें जाल्या आतां तेजे कंप्लेन आमी कंप्लेन दिली आमचे कंप्लेन कांय येना तेंच्यांनी कंप्लेन तेजे ते कुसा आमकां अरेस्ट करपाक आणि त्या सोदता गाडयांक दवरल्या त्याचे आयडी प्रूफ कितें आसा आयडी तेही ना, काय ना काय काय ना लोकांना फोन करता आणि कितें करून वयता ते भायले लोक हांगा आणि येवन मुस्लिम सध्या कितें करता खबर आहे हिंदूची चोडवा आणि कितें लोक भायले लोक हांगा येवन रावता आमकां हे हांगा जाल्लें नाका भायले लोक हांगा येवन रावता त्यांच्या कुसार आमकां अरेस्ट करपाक जाता आणि आमी कंप्लेन दिल्यार आमची व्हॅल्यू काय ना आमी लोकल जावन वयल्यान ते रावता तांकां टॉयलेट ना उदक ना ते PWDचे ओपन करता उदक आनी उदक घेता येस नमस्कार आयज वेलिंग प्रियोळ कुंकळी पंचायतीची ग्रामसभा आसली आनी ही ग्रामसभा बरीच गाजली जेणे करून जे जायेकार आसा ज्यो फामाद अश्यो जायो माड्डोळच्यो आनी मोजके अशे जायेकार आसा तेन्ना हेंचे जे जागे आसा हे जागे खंय तरी आयज कोणे तरी कोणाक भाड्यान दिल्ले आसा थंय कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसा पयर कोणे तरी तेंच्या जाया मळ्याक उजो लायलो अशे सेगीत तेंचे प्रश्न चालू आसा आनी तेंच्यांनी पंचायतीकूय ह्या पयलीं खूब फावटी कळयल्लें आसा की तेंचे जे पारंपारीक जे मळे आसा ते तांकां स्वाधीन करून दिवचे आनी जेणे करून भायले लोक हांगासर जे कन्स्ट्रक्शन कामाक लागून हाडून तेंची कोणी ते बसयल्या थंय तेन्ना तांकां थंयच्यान बंद करचें म्हणून तर हेजे विशीं तांकां सरपंचान बुधवार ब्रेस्तार म्हणल्यार जी कितें कंप्लेंट तांकां आयल्या त्या प्रमाणे ते पुलिसांक कळून जी कितें मदत आहा ती सरपंचान आपूण करता अशें म्हणून तांकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी त्याच प्रमाणे जायेकारांनी सांगलां की दोन सरपंचान सांगल्या त्या प्रमाणे समज जर जायना जाल्यार जे कितें एक्शन आहा ते घेतलें म्हणून तेन्ना सरकारान तेंची चूक करची न्ही म्हणून त्याच प्रमाणे आयज आनी एक विशय जालो की काही ग्रामस्थांनी EVM मशीन जे आहा ते स्क्रॅप करची म्हणून मागणी केली पंचायती कडेन पण जेन्ना ही मागणी केली सेक्रेटरीन सांगलें की तुमी स्टँडींग रावन कितले मेजॉरिटी आहा ते तुमी सिद्ध करा म्हणून तेन्ना काही 4-5 जाण उबे रावले पण पंचायतीन हो तेंचो विशय फेटाळलेलो आसा कारण इतली कमी मायनॉरिटीन मेजॉरिटीन आमी ते ठराव घेवपाक शकना अशें म्हणून तो तेंचो ठराव भायर मारलेलो आसा वेलिंग प्रियोळच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.